राज्यातल्या 11 नगरपालिकाच्या 195 वॉर्डा खातीर आयतारा मतदान जाले। ह्या वेंचणुकेत सुमार 2,37,183 मतदार असून ते 685 उमेदवारांचे भवितव्य थारायतले। वट्ट 308 मतदान केंद्रांचेर मतदान जाले। 11 पालिकांनी भाजप पुरस्कृत पॅनल विरोधात अपक्ष अशी लढत असून मुखेल विरोधी पक्ष काँग्रेसीन ह्या वेंचणुकेत आपले उमेदवार उबे करूंक नात। राज्यात कडक पुलीस बंदोबस्तात मतदान जाले। नगरपालिका वाठारांतल्या लोकांचो आज महत्वाचो दीस आसा। भाजपा खातीर मडगांव पालिका ही दिगंबर कामत आनी दुसऱ्या वटेन आमदार विजय सरदेसाय हांचे खातीर अत्यंत प्रतिश्ठेची थारल्या। मडगांव आनी मुरगांव पालिकांचेर जनतेचे लक्ष। आमदार दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय हांणी आपले अपक्ष उमेदवार भाजप नेते दामू नायक हांच्या नेतृत्वाखालच्या पॅनला मुखार उबे केल्यात। मात भाजपाक मडगांव पालिकेचेर आपले पॅनल निवडून हाडपाची इत्सा आसा। तर मुरगांवात वीजमंत्री मिलिंद नायक, आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी आपली प्रतिश्ठा पणाक लायिल्ली असून काँग्रेसीचे आमदार माविन गुदिन्होय तांचे मदतीक धाविल्ले। तांच्या विरोधात उद्योगपती नाना बांदेकर हांचे पॅनल आसा। काँग्रेस नेते आमदार बाबू कवळेकार आनी आमदार विश्वजीत राणे ह्या दोनूच आमदारांनी नगरपालिका वेंचणुकांनी आपले उमेदवार उबे केल्यात। मांगोर हिल वास्को आनी नवेवाडे वास्को हांगासर स्लिपी वेल्यान सकाळी बरोच तणाव निर्माण जालो। अरविंद शिंदेचा सिंबल आणि कालच्यान आम्ही त्याच्या फाटल्याला कालच्यान पैसे वाटले सगळे 2-4 दायन माझ्या नावाने रिपोर्ट रजिस्टर केलेले असतात त्यांचं पोलीस स्टेशनातून चेक करायचं आजपर्यंत काही ऍक्शन घेऊन आता चांगलं नाव सुद्धा चांगलं जरा अरेस्ट करा म्हणून हे बॅलेट पेपर बाहेर हे किती भाई इम्पॉसिबल हां सांगता हे असे बाहेर येऊ इम्पॉसिबल असे ते हे करप तो आमका खबरच नाही कसे येतात ते बाहेर आमका खबरच नाही लाईन ऑर्डर आय एम अरेस्टिंग हिम कसे करता तुम्ही हे किती किती अरे तर गव्हर्नमेंट सर्वंट फुल घेतलाय बेस्ट आहे ना का पण ऐका सांगता तो मेन नो अरविंद शिंदे मेन आणि एकनाथ मेन हे कसं बाहेर पेपर बाहेर कसं बोलाव आणि तो बाहेर कामाचा एकनाथ पडवळतो आणि हे सिंबल आणि हे सिरियल वाईज असा म्हणून यांका कशा कळलं ठीक केलं कशा कळे पहिले आमका कोणाला खबर त्या कशा सिंबल असे असतले म्हणून सिंबल देऊन असलेले त्याची ऍक्शन जावपाक जाय आणि दॅट ॲक्शन आणि आमका कॅन्डिडेट हॅज टू बी डिस्क्वालिफाईड म्हाका तरी बरो मेळ्ळा हांव भोंवताना तेन्ना I have left the fate in the hands of people of Margaon. I have made best of my efforts. Let us see what happens on 27th. म्हाका क्वार्टर फायनल सेमी फायनल बी तातलें कांय ना. It is an opportunity to go at the grassroots level, directly interact with the people of your constituency. That's why I feel that every election is final. फ्रंट जो भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत फॉर्म जाल्लो आसा तातूंत जे मडगांवचे 11 वार्ड आसा तातूंत ह्या फाटी आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी आनी कॅन्डिडेटांनी 3 रावंड कंप्लीट केल्ले आसा। एक सांगपाक खोशी दिसता की गेल्या 21 वर्साच्या वयर आमदार आशिल्लो जो 11 वर्सां मंत्री आनी तातूंत 5 वर्सां चीफ मिनिस्टर आशिल्लो ताच्या कार्यकाळा वेळाचेर म्युनिसिपालिटी गेली 10 वर्सां चालू आशिल्ली आनी तागेलें तें निश्क्रीय जी संगीत खुर्ची थंय चलताली हें दाखोवन दिता आनी की मडगांवां आमदाराचें कांयच काम जावना। दुसरी गजाल म्हणजे गेली 21 वर्सां आमदार आशिल्लो हो भ्रश्टाचारान इतलो भरभटला की ताणें मडगांवची कंप्लीट वाटोळें करून सोडला। मडगांवचें वाटोळें करपाची जबाबदारी सगळी हे आमदाराचेर पडिल्ली आसा। म्हाका दिसता लोकांनी निश्चय घेतिल्लो आसा की मडगांव डेव्हलपमेंट फंडा खातीर निस्वार्थी स्वच्छ अशें आमी आमचे कार्यकर्त्या भितरले सगळे कॅन्डिडेट दवरले आसा तांकां निवडून हाडटले आनी हे सगळे जे पळय कितें खतखतें भितर चल्लां मडगांव म्युनिसिपालिटीक तें बंद उडयतले। 8 जे मतदान सुरू जालां तें आतां 10:30 पर्यंत दोन्ही बुथांचेर मेळोन सादारण 270 सुमार मतदान जाल्लेलें आसा। 270 to 80 वोटींग जाल्लेलें आसा आनी हो ट्रेंड पळयशात जाल्यार बरो सुंदर आसा। म्हणजे लोक स्वताहून भायर सरतात आनी मतदान करतात। म्हणजे सादारण वराक 100 लोकांनी मतदान केलें ह्या सकयल्या बुथाचेर बूथ नंबर 23 आनी 22 आनी 23 2 वरांक 77 लोकांनी मतदान केलें। थंय 330 मतां आसा आनी ते 77 लोकांनी मतदान केलें। हांगा
1122 मतदान आसा आनी हांगा आतां पर्यंत 220 लोकांनी मतदान केल्लेलें आसा. For the first time, because last time vote करपाचे आशिल्ले तेन्ना I was in Pune because I studied there. So this is the first time I'm voting. Actually, खूप awesome feeling आसा. It's like you feel like a responsible citizen here. की म्हाका chance मेळटा to give my opinion about the country, for the development of the country. I can choose the candidate which I want. एक खूप बरी feeling आसा.